टेस्ट 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 टेस्ट
भाग्यवंत आंतोनीची विनवणी मागणें. भाग्यवंत आंतोन, तुज्या नांवान आनी तुजे विनवणेन देवान केलोली विस्मितां आयकून व्हडा बरवशान हांवूय तुजे फुडें येतां आनी तुजी दोयाळ नदर म्हजेर घाल म्हूण खालतेपणी मागतां. नोमान तुका भाग्यवंत आंतोन, निर्मळकायेच्या लिली फुलां. नोमान तुका जाणवायेच्या सागोरा. नोमान तुका प्रिती मोगान पेटलोल्या शुभ वर्तमानांच्या दरून दुता. कोर म्हजें जिवीत नितोळ निर्मळ. बोर म्हजें मन जाणवायेन. पेटोय म्हजें काळीज प्रिती मोगान. आनी सोर भोंवती म्हज्या कोरण्यांनी देवाचें उतर पुरगटूंक म्हाका शिकोय. ए देवाच्या इश्टा, हांव पातकी आनी गुन्यांवकारी म्हूण तुजे उजीर ओळखून घेतां आनी म्हजें कोंती बरीत काळीज तुका उक्तें करतां. आनी तुजे वेंगेन आयलोलो तोच बाळोक जेजू तुजे विनवणेन म्हाका बोगसुणें दितलो आनी गरज त्या कुडी ओतम्याच्या देण्यांनी भरतलो म्हूण आस बाळगितां आनी बरवशान रावतां. भाग्यवंत आंतोन, दुखेस्तांच्या बुजवंडारा तुजी दोयाळ नदर म्हजेर घाल आनी म्हजें दोळडीरपण आनी उपद्रे, म्हजे हुस्के आनी कोंती, म्हज्यो भिरांती आनी आकांत पळे. तुजे वेंगेन आसलोल्या बाळका जेजूक म्हज्यो गरजो उक्त्यो कर आनी मेळोवन घे म्हाका हो उपकार आनी म्हज्या हुस्क्या कोंतींतलो म्हाका निबार. ह्या वेळार तुका जाय तें भाग्यवंत आंतोनीचे विनवणेन माग. ओर चोरेंच्या भाग्यवंत आंतोन, तुका उलो मारतल्यांक तूं ना म्हणोनाय, पूण तांकां सदांच पावूंक तूं राजी आसाय. तोर तुजे पोदवेदार मोजोतीन एक काल्तिकायेचें क्रिस्ती जिवीत जिवंक मेळोवन घे म्हाका निर्मळाय आनी कोनवाळाय, तोंडाय आनी शांतीताय, ल्हानविकाय आनी सोंसणीकाय, गोठाय आनी जाणवाय. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांक राख आनी सांबाळ. तुजे विनोतीन जेजू सारकेले बरे गवळी ते जावंक निर्मी आनी तांच्या हातान घातलेल्या इंडाक सोताच्या आनी उजवाडाच्या मार्गार चलूंक तांचे खातीर तूं थांबनासतना विनंती कर. सगळेच कोडेन सोदता तुका. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्यांचे नांवी. आमच्या देवा बापाची काकलूत, सुम्या जेजूचो मोग
आनी पवित्र आत्म्यांचो संतोष तुमचे सोबे आसूं. तुमची सवय असू. मोगाळ भावां भयणीनो, बायग्योंत आंतोनीक मान दिवंक हे इगोर्जेंत आमी आज मंगळारा दीस जमा जाल्यो. ताचे फुड्यान जायत्यो आमच्यो विनवण्यो घेवन आमी आयल्यो. तो आमच्यो विनवण्यो देवा म्हऱ्यान घालतलो आनी देव आपणाक जाय जाल्यार सगलें आमी मागता तें आमकां दितलो. असल्याच बरो वंशान आनी बाबार्थान ह्या मिसा बलिदानांत वांटो घेवंक तयार जाता आसतना आमचें पातो उगडकून घेवया. अदीक करून आमी भायल्या वस्तूंचेर आमची नदर घाल्या आनी भितरल्यो काळजां मनांच्यो अंतस्कनांच्यो आत्म्यांच्यो वस्तू आमी नाकारल्यात. असले आमच्या दोळ्या मुखार हाडून देवा लागीं, एकामेका लागीं, पवित्र सभे लागीं, समुदाया लागीं माफी मागुया. हांव पातकी सोर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता, मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून, वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत भाग्यवन सदांच सांकवार मेरेक सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकलूट करूं, आमची पातकां भोगसून आमकां सासणांच्या जिविताक पावूं. सुमिया काकलूट कर. Krista kaklut kor. Krista kaklut kor. Sumia kaklut kor. Sumia kaklut kor. प्रार्थुया. सर्वेस्परा सासणांच्या देवा, तुवें लिस्बोवाच्या भाग्यवंत आंतोनीक कोऱ्या भावार्थाचो हुशार प्रसंगदार आनी गोरजे आकांताक आसतल्यांचो तीर आसरो करून दिलोय. ताचो पाटलाव करून जेजूचो पाटलाव करूंक आमी शिकूं आनी सगळ्या आमच्या गोरजांनी ताची मदत आमकां मेळूं. आमच्या स्वाम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता उदेशी तो करो देव तुजे सवें पवित्र आत्मेच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. भाग्योन पावलोन रोमकारांक बरयलोले चिटी वेलें वाचप. बाबा भयणीनो, म्हाका शुभ वर्तमानाची लॉस दिसना, कित्याक तें बाबार दाखयतल्या मनशांक पयलीं जुदेवांक पूण ग्रीकांकूय तारोन दिता तसली देवाची सोक्ती. बाबार्थाक कसो पावयता तें दाखोवंक देव कशे भाशेन पवित्रपण दिता तिचे वरवीं परगट जाता. तर अशें बरयलोलें आसा, प्रमाणीक मनीस बाबार्था उदेशी जिवीत जोडटलो. खरेंच सत खोटेपणी दामून दवरतात तसल्या देव धर्म नासलोल्या मनशांच्या सोर खोटेपणाचेर देवाचो क्रोध स्वर्गार थावन देंवलोलो दिश्टी पडून येता. कित्याक देवा विशीं ओळखूंक जाता तें तीं बरी जाणत. कित्याक देवानूच तांकां तें उक्तें केलां. तर पळोवंक जायनात ते तांचे गूण, ताची अगणीत पदवी तशेंच देवपण. संवसार रचला ते मेरेन ताणें केल्यात त्या वस्तू उदेशी गिन्यानाच्या
दोल्यांक निवळ दिश्टी पडटात. देखून त्या मनशांनी आपल्या कर्तुबांचे कसलेंच नीब लावंक जायना. त्याच पासत देवाक ओळखूनय ताका देव कसो तांणी मान दिलो ना. ताचे उपकारूय आटयले नात, पूण ताचे चिंतप पोलके जाले आनी तांच्या मुरक्या गिन्यानार कालोक आयलो. तर आपूण शानी म्हूण सोजमताली ती केडण्याचो माल जाली आनी अविनाशी देवाची मोहिमा सोडून विनाशी मनशांचे सुकण्याचे चोवपाय मोनजातींच्या आनी सोरपाचे रुपणे तांणी दवरले. देखून तांणी आपणा भितर आपले कुडीचो मान होगडावचो म्हूण तांच्या काळजाचे ओत्रेका पोरमोणे देवान तांकां पोजोडपणाचे आदीन केली आनी देवाच्या स्वता बदलेक तांणी फकत फोट मानून घेतली आनी रोचणारा बदलेक तांणी रोचणेची सेवा पुजा केली. त्या रोचणाराक सासणांक वाखाणली. आमेन. देवाचे उतोरे. जबाब. मोलो पोरगोट करता ताच्या हाताचे काम. सगळीं म्हणया. मोलो पोरगोट करता ताच्या हाताचे काम. अंतराल देवाची मोहिमा वर्णिता. मोलोप ताच्या हाताचे काम परगोडटा. एक दीस दुसऱ्या दिसाक ही गजाल सांगीत आसा. एक रात दुसरे रातीक ही खबर कोलीत आसा. जबाब. मोलो परगोट करता ताच्या हाताचे काम. उलोवप ना. उतर म्हणल्यार नाच. ताल्याचो आवाज आयकुकूच येना. तरी शेकांचे प्रितुमेचेर तांचो तालो गाजता. संवसाराच्या शिम्या पर्यंत ताचो संदेश पावता. जबाब. मोलो परगोट करता ताच्या हाताचे काम. उद्गार. Sorvespora, 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 Jesu. Sorvespora, 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 Jesu. देवाचे उतर जिवे आनी सुडसुडीत. ते काळजाचे ओत्रेक आनी चिंतना पारकिता. Sorvespora, 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 Jesu. sorvespora, 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 Jesu. सर्वेश्वर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे असो. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोविया. जेजून उलोवन संपयलें तेन्ना कोण एकल्या फारिसेवान ताका आपणागेर जेवणाक आपयलो आनी तो तांगेर वचून जेवणाक बसलो. जेवणा आदीं ताणें कित्याक हात पांय धुले नात अशें तो फारिसेव आपल्या मनांतूच घोळोवन विचारतालो. आनी सुमयान ताका सांगलें, आरे तुमी फारिसेव पात्र आनी ताटा भायल्यान नितळ कोत्तात, पूण तुमी भितरल्यान नागोवणीन आनी खोटेपणान भरल्यात. कुळ्यानो, जाणें भायलें आंग केलां ताणें भितरलेंय बी करूंक ना. तितलेंच न्हय, तुमचे कडेन आसा तितलेंय काडून दोन दान दियात आनी पळयात, तुमचें सगळें नितळ जातलें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वखाणी तुका क्रिस्ता.
मोगाळ भावां भयणीनो, जुदेवांच्या धर्मांत जायत्यो भायल्यो रिती रोविशी आसल्यो. हे रिती रोविश्यो सादारण मनीस आपलें जिवीत जेतना पाळपाच्यो. इल्ल्यो इल्ल्यो ह्यो रिती सुवयो धर्मांचे भोगतीन भितर सरल्यो. आनी ते पासत त्यो कित्याक सुरू जाल्यो ते कोण पळयना, पूण रिती चाली भायल्यो कशे ते पाळीत आयल्यात. कित्याक आमच्या पुर्वजांनी केलां, आमी करता. माकोळपण आमी म्हणटा, तूं फातर मार, माकोळ आपुणूय मारता. असलें माकोळपण कशें ह्या धर्मान भितर सरलें आनी ताचो ओर्थ नासतना हें माकोळपण रिती रोविशी उदेशी जिवंक लागली. जेजू येता हो धर्म शुद्ध करूंक. कित्याक देवान जुदेव परजेक विचून काडलेली आपली पोरजां कशी हे परजे कडेन करार केल्लो आनी हे परजेक ताणें विंचलेली दुसऱ्यांक धर्म नासतल्यांक आपली सोडवण दिवंक. हो जावन आसलो हेतू देवान हे परजेक विंचून काडपाचो. पूण आस्ते आस्ते की पोरजां आपल्याच धर्मान बोंद उरली, आपलेच रिती रोविशींनी बोंद उरली, आनीक दोळे आनी मन उगटें करूंक ना, काळीजूय उगटें करूंक ना. पूण जें कितें पुर्वज करून आयिल्ले तें करीत रावले. खरें म्हणल्यार हें आमी वाचलां तें लुकासाचें शुभ वर्तमान. दुसरीं शुभ वर्तमानां म्हणटात फारिजेव बाजारांत तान आयले म्हणटूच ते हात धुतात, पांय धुतात, तोंड धुतात. हातूच न्हय, पांय धुवंक जाय, तोंडूय धुवंक जाय, हातूय धुवंक जाय. जें आमी आतां कोत्ता ही पेस्त पिडा आयिल्ल्याक आमी हात धुता, तोंड धुता. हें आदींच जावन आसलें जुदेवांच्या काळार. हें आमी आतां भितर काडलां. कित्याक हो जंतू आहा आमी निकरोप म्हणटा, हो रोग आहा, तो रोग आमचे उदेशी दुसऱ्यांक पावूं येता असो कसो. आनी ते पासत ही तांची चाल सादारण जिवितांत आसतली. बाजारांत तान आयले, हात मेळ जाले, पांय मेळ जाले, तोंड मेळ जालें, आमी धुता, जेवच्या आदीं धुता तोंड, हातूय धुता. ही संवय मागीर तांणी तांच्या याज्ञिकांनी धर्मांतूय लायली. जी सादी घरांत आसली ती धर्मांतूय लायली. आनी धर्मांत ती काना गांवांत लोक नासले थंय उदकाची दोणां दवरलेली. ही दोणां तेका करूंक म्हणजे नितळसाणीची रिती करूंक. ह्या दोणांतलें लोक उदक घेतालो, तोंडार मारतालो, हातांचेर घालतालो आनी पांयांचेर उडयतालो. म्हणजे ही आस्ते आस्ते सूय तांच्या देव मंदिरांत भितर सरता आसतना, सिनागोगांत भितर सरता आसतना जाली. कित्याक घरांतूय आसलेली ती थंय गेली आनी तेंची एक रीत रोवीस जाली. आनी जेजू तांचें मन ह्या भायल्या वस्तूंचेर आसा ते मुद्दम हात धुना. जेजू मुद्दम पांय धुना, तोंड धुना, मुद्दम तांकां दाखोवंक तुमी चड मान दिता ते भायल्या वस्तूंक. भायल्या वस्तूंक इतलो मान दितात की भितरल्यो वस्तूय सोदतात. देखूनच तो म्हणटा देवान मनशाक भायल्यान आनी भितरल्यान नेटयला. भायल्यानूच तुमचें लक्ष घालचें न्हय, पूण अदीक भितरल्यान घालचें. कित्याक देवान तुका कूड दिल्या आनी कुडींत आत्मो घाला, आपलो जीव घाला, आपलो स्वास घाला. आनी तुका अंतस्कोन दिला, तुका काळीज दिला, तुका मौन दिलां. तीन वस्तू आहात. म्हाका मौन दिलां जें म्हज्यान चिंतूं येता, म्हाका काळीज दिलां जातून आवंडे आहात, आनी अंतस्कोन एक स्वात न्हय, एक विसवो. आमी ताका म्हणटा इनर फॅकल्टी, एक भितरलो विसवो. तो दिश्टी पडना, ताका हात लावंक जायना.
काळजाक हात लावं येता मनाक पूण काळीज मन अंतस्कोन आत्मो ही देवान सरळ आमचे भितर घातलां आनी ते पासत देवाचें म्हणणें आसा आनी जेजूचें म्हणणें भायलेंच सफाय दवरल्यार पुरोना भायली साफाय कुणा भितरले साफायेची तुका भितर तरी तुजें कुसलां भितरल्यान तुका घाण वास मागता भितरल्यान सगळी हाडांच्यो राशी आहात भायल्यान कितलेंय घालूंक भितरलें तें एक दीस भायर दिश्टी पडटलें कित्याक जेजू म्हणटा भायल्यान तान भितर येतात त्यो वस्तू तुका मेळ्यो करिनात पूण तुज्या काळजांत अंतस्कोनांत मनांत आसात त्यो तुका मेळ्यो करतात भितरल्यान तावन जल्मता हें सगळें आनी ते पासत आमच्या आत्म्यांचेर आमच्या मनांचेर आमच्या काळजाचेर आमच्या अंतस्कोनांचेर खोल नदर मारूंक आमकां आपयता आमकां बरें दिसता भायल्यान बरें केल्यार सांगता म्हूण रागार जायनाकात आमचे भितरले कपडे जावं सिंगलेट जावं कामिजोल आनी गोदीक भितरल्या आमी म्हणटा इंटिमेट गार्मेंट्स ताका सगल्यांक बुराक पडल्यात पळयतली केन्नाय सुकोवंक घालूंक दिसता तेन्ना रोप बुराक पडलेले ते भितर वतात बुराक कोणाक दिश्टी पडटात वयल्यान बरे कपडे घालुया बुराक लिपले तूं तर बुराकाचें घालताय आनी मेळलोलें भितर घालताय भायल्यान कितलेंय घालूंक तूं भितरल्यान बुराकांचो मनीस भितरल्यान मेळो मनीस देखीक आयज हांवें सिंगलेट घातली ती रोखडीच काडूंक जाय आनी दुसरे दिसार परतून घालूंक जायना वास मारता घामेचो इतलो वास मारता तुवें आनी गोयल्यान बरें होमीस घालें बरो इस्तीत घातलो भितरलें कामिजोल वास मारता तो घामसाणीचो वास सुट्टा आनी तुका दिसता कांय ना पूण दुसऱ्याक रोखडोच वास येता तूं कितलोय चेर मारूं चेराचो वास तितलो ओदीक बळवंत न्हय घामेच्या वासावन घामेचो वास ओदीक खोर चेर मारून तुजी घामसाण धांपिनाकाय देखून तुजें भितरलें सारकें ना जाल्यार भायल्यान कितलेंय तें नेटवूं हांव बरो न्हेसतां बरे नवे कपडे म्हजे बरे मॉडर्न आनी हांव सारकें स्टायलीन भोंवतां पूण भितरल्यान सगलें बुराक आसलेलें घालून भोंवतां हाची खबर जेजू सांगूंक सोदता आमी बुराकाचें घालून भायल्यान पिशेल मारता आनी भायल्यान बरी म्हूण समजता भितरल्यान सारकें ना तें बुराकाचें बोंतोर कर कुजनांत उपकारतलें तुजें कोदेलां पुसूंक उपकारतलें पूण भितर तुजे कुडीक घालिनाकाय एक हांव तुमकां उदाहरण दितां कित्याक भितरल्यान आमी तशीं भितरल्यान आमी कुसगीं भितरल्यान आमी मेळसाणेन भरलेलीं भितरल्यान आमी सगळे वायटान बोलीं जे भाशेन बायगेवन पावल रोमकारांक बरोवंक सांगता मुर्खें मन म्हणटा तुजें मुर्खें मन काय बरीं उतरां पावलोचीं मुर्खें मन तुजें मन पोजोळपणान भरलां मुर्खेपणान भरलां मन नितळ निर्मळ आसूंक जाय दुसरी एक वस्त आमकां आतां हांव शिवोलेय पळयता ती वस्त आनी ती आतांच चड जाल्या तें EWTN चॅनल येवन ती जाल्या आमच्यो वस्तुऱ्यो वेव घालून येतात वेव भायल्यान बरी वेव घातली हांव बरें देवाची बोक देवाक देवयता हांव वयता दुसरी सगलीं वायट हांव बरें कित्याक हांव वेव घालतां हांव भायल्यान सारकी देवत हें फारिजेवपण जायते फावट भितरल्यान सारकें ना देखून आमी भायल्यान धांपूंक भोंवता आमी बरीं लोकांक दाखोवंक हेरां परस हांव अदीक बरो असलें मन आमच्या मनांत आमच्या धर्मीक चालीन भितर सरलां इगोर्ज मातेन ती वेव काडल्यार 50 वर्सां जालीं आतां 50 वर्सां उपरांत परतून तें घालप कित्याक हांव बरो हांव अदीक बरो भायल्यान हांव अदीक बरो हांव दिमी घालतां खंयच्या वखदाक मिसाक दिमी घालपाचो अमकोच वेळ आहा उबो रावपाचो वेळ आहा आनी बसपाचो वेळ आहा सगलीं बाराबर उबी रावता बाराबर बसता बाराबर दिमी घालता ना देवाची शेळी म्हणटा आसतना हांवें दिमी घालूंक जाय कित्याक हांव अदीक भोगतीवंत भायल्यान दाखोवंक जाय तुजी भोगती दिमी घालता ताचेर ना तुजी भोगती भितरल्यान काळीज कितलें नितळ शुद्ध आहा ताचेर आहा
भितरल्यान कुसलां भायल्यान हांव दाखोवंक सोदता आनी जायते फावट हांवें सेतेंबराच्या म्हयन्यांत लिली पत्राचेर बरयलां तशें आमच्या राजांगणांत आमच्या घराच्या मुखार कुर्साचें उबारणे आमचें पातकांचें धांकणें आमी कुरीस उबारता हांव भायल्यान लोकांक दाखोवंक आमी कितें वायट केलें आहा तें धांपूंक सोदता हांव भोगती न्हय ती आनी कुरीस बांदूंक भिसपाची परवानगी जाय कोणाच्यानूय कुरीस उबारूंक जायना लोकांक दिसता ना कुरीस तो हांव उबारता बुन्यादीचो खातो तो बुन्यादीचो खातो बुन्यादीन वचूंक जाय भायल्यान न्हय ह्यो सगल्यो भायल्यो आमी रिती कोत्ता पूण भितरल्यान कुसलां काडीज शेजारा लागीं बरी भाशेन भोंवना कुसलां आनी भायल्यान व्हडलो फुरीस घातला व्हडल्यो व्हडल्यो वेवो घालून येयली पूण शेजाऱ्यां कडेन आनी घरांत उलयनात सुने कडेन सासमाई कडेन उलयनात आनी वयल्यो येवो घालून येता भायली रीत जेजू तें सांगतास भितरल्यान शुद्धी कोर तुजी साफाय सुफाय कोर बोंतरां घेवन चलो नाका तुजें काळीज तुजें मन तुजें अंतस्कोन 3 वस्तू आनी तुजो आत्मो 4 तुजें काळीज तुजें मन तुजें अंतस्कोन तुजो आत्मो हें नितळ आसूं दी न्हू जाल्यार फारिजेवा भाशी आमी फोंड जातले जेजून म्हणलां ताका तुमी फोंड कुसलोलीं हाडां आसात असले हितून हांव एकदम खोर कित्याक हांव पळयतां आमचें सगळें भायलेंच भितरल्यान कांयच ना आतां तुमी येतात भितर कोणूय दिमी मोडटा इगोर्जेन ना हें हॉल कशें हॉलांत सांतिस्म आहा थिंगा हॉलांत येयल्ल्या भाशेन येता आमी दिमी कोण मोडटा ना नमस्कारूय करिना हिंदू लोकांक पळयात हांगासर मुंगडाराचे रातचे मोवीर येतात नमाज करून कहलो तांचो नमाज खोल नमाज हिंदू आपले देवाक वयर हात काडून नमस्कार करतात आनी आमचे देवाक बोडसाण घातला आमी ही एक भायली रीत पूण ही भायली रीत तुजे भितरल्यान आहा तें दाखयता भितरल्यान तूं देवाक भजनाय भायल्यान आनी कसो भजतलोय भायली रीत गरजेची हांव म्हणना भायल्यो रिती काडून उडोवच्यो म्हूण पूण भितरल्यान तुका देवाक भजपाचें कांय ना जाल्यार देव मंदीर हॉल जालें आनी ते पासत भितरल्यान काळीज मन म्हजो आत्मो म्हजें अंतस्कोन कशें आसा आज बायगोंत आंतोनीचे विणवणेन देव आमकां सांगता आंतोन नितळ निर्मळ काळजाचो मनाचो अंतस्कोनाचो आनी आत्म्याचो आमी तर बायगोंत आंतोनी भाशेन जातले हांव तो आमचो पात्रोण म्हूण मानून घेतले हांव ताचे भाशेन भितरल्यान साफाय करूंक जाय हें सगळें पोसळें आहा जी की ओळशीक आहा मेळसाणें आहा ती काडून साफ सुफाईच न्हय शुद्ध करूंक जाय साफ सुफाई बिस्तें धूळ काडलो शुद्धी म्हळ्यार सारकें भितरतान नवी जावप ही शुद्धी म्हणटात आमी असली शुद्धी करूंक आज आमकां आपयता आनी हो जेजू जो उलयला ह्या आपल्या उतरान तो ह्या आल्तारार येतलो तोच जेजू आमकां आदार दितलो भितर येता तेन्ना आमचें काळीज मन साफ करूंक आमचो आत्मो साफ करूंक आमचें अंतस्कोन जाचेर धुळो मांडला तें साफ करूंक आनी आमचे मनाक लांब रुंबाय दिवंक हेंच देणें बायगोंत आंतोनीक फुडें घालून आमकां सगल्यांक कोतकोत्यान मागून घेवया सगळीं उबी रावुया आमचें मागणें ह्या वेळार देवा मुखार घालुया आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी मागणें आपल्या जिविताचें एक बलिश्ट हातियार करूंक आनी ह्या वरवीं बापा सवें आपलो संबोध थीर करूंक वावरूंक तांकां बापाची कृपा मागुया बापाची मागणी आयकून
आमच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी आपले पोरजेचें बरेपण चिंतून निस्वार्थीपण आनी मानान वावरूंक पवित्र आत्म्याची गोठाय तांकां मागुया. बापाचे मागणे आयकून घे. आमी दर एकल्यान एकामेकाक एक पोरजोलीत क्रिस्ती जिविताची देख दिवंक आनी दुसऱ्यांक पातकान पडपाचे आडकोलीचे फातर ना जावंक आमकां बापाचो आदार मागुया. बापाचे मागणे आयकून घे. ह्या मिसान आपलो वाडदीस मनयतल्या रोमियो रॉड्रिगीस हाच्या इंतेसांवां पासत ह्या मीस भेटयतना बागेवन तातुनीचे विनवणेन बरी भलायकी ताका फावो कर म्हूण आनी आमा समेस्तांचेरूय ताचे विनवणेन बापाचो आशिर्वाद फावो कर म्हूण देवा लागीं मागुया. बापाचे मागणे आयकून घे. भोव मोगाळ बापा, तुज्या भोगता आंतोनीचे विनवणेन उबारलेली मागणी स्विकार कर आनी भितरल्यान आनी भायल्यान नितोळायांनी आमी सांबाळूंक आमकां शुद्ध कर. क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. तिची बांगर करून शकताय तूं एका सुत्रांत. मातीतूळ आमची जिवीत बांगर कर पवित्र आत्म्याक दयाळ बापा भक्तीपणान. इतुळोलक्या जिविताची तुका वंगडाव आमचे व्हरता दयाळ बापा भक्तीपणान. इतुळोलक्या जिविताची तुका वंगडाव आमचे व्हरता. बाबानो आनी भयणीनो, हे आमचें बलिदान सोर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं मूळ मागात. हे हे तुमच्या आदरणे बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमे आमच्या आनी पवित्र देवाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. सोर पदवेदार आनी भोव व्हडत्या देवा, आंतोन तुज्या भाग्यवंताच्या उगडासाक हो योद्न समर्पून तुजें तोरपण आमी ओळखून घेता आनी तुजे मुखार सोरपटून आमी तुका उलो मागता. सासणाची सोडवण जोडूंक आमकां सगल्यांक तुज्या मोगान फावो कर. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. सर्वेश्वर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेश्वराक आमच्या देवाक दिन वासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेश्वरा पवित्र बापा, सोर पदवेदारांनी सासणांच्या देवा, सोर काडे आनी सोरताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. ओ कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. श्रेश्ठ सुगुणांच्या दादल्यांक आनी बायलांक उपसोवन दर एका काळार तूं तुजी पवित्र सभा नव्या बळान सुफोळ कोत्ताय. तुज्या विस्वासी मोगाचे तूं तांकां गोवाय कोत्ताय. तुजे सोडवणीचो फोळ आम्हा समेस्तांक लाभच्याक तांच्या उत्तम जिविताची देख आमच्या दोळ्या मुखार सदांच आसा आनी आमकां ती आपल्या मागण्यांनी आदार दितात निरंतरी. देखून सगळ्या दुतां भोगतां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. Povit, povit,
बापा, खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणांची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावन ती आमकां आमच्या स्वाम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलीच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या दोन दुतांक दिवन म्हळें, ओ तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच पोरीं जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या दोन दुतांक दिवन म्हळें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणी कोराराचें रगत, पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्तां पासत तें वारोतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बावार्थाचो गूड पोरगोटुया. बापा, जेजूच्या मोरणांचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भुक्तीपणे उगडास करता आनी ओ जिविताचो उंडो आनी सरवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कोर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेश्वरा, आखे प्रितमेचेर विस्तारलेली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या पाप साहेबाक, फिलीप आमच्या बिस्पाक आनी सगळ्या मोठवाशी तशेंच याज्ञिकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो बरवंसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भावां भयणींची काकलूट कर. तांकां आनी तुजे इश्टा गतीन मेलोल्या सोमेस्तांक तुजें पोरजोळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांच्या हांगासर रेवेदी भोंवतणी आयच्या दिसा एकठांय जाल्ल्यांची दया कर म्हूण मागता. आंकवार मरे देवाची माई सांगाती, तिचो निर्मूळ पोती बायगेवन झुजे, बायगेवन दोन दुतां, बायगेवन आंतोन आमच्या आस्कऱ्या, बायगेवन झुजे वाज आमच्या दोन प्रांताच्या आस्कऱ्या आनी सूर काडीन तुका मानवल्यान ह्या सगळ्या भोगतां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगता, त्याच जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवीदार बापा, सोर वंदोन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. आमेन. आमच्या सोडवणाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलें प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रास आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपठो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां टाण्णेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेश्वरा, सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवंशान ओतरेकता.
तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर्व पातकांतली सुटोय आनी सोर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमान तुजी सासणाच्या सासना. स्वामिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोरदूतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणांच्या सासनांक. आमेन. स्वाम्याची शांती सदां काल तुमचे सभे आसूं. तुमची सभे असो. माई मोगान एकामेकाक शांतीची कुणां दियात. देवाची शेली संवसाराचे पाप काटिले आमची काकुतको. देवाची शेली संवसाराचे पाप काटिले आमची काकुतको. देवाची शेली संवसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी. ओ आसा जेजू देवाचो मेंढरो संवसाराचें पाप काडटा तो. ताचे जेवणांत वांटो घेवंक आपयलोली आमी सगलीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. कुमिन्यांची मांडावळ अशी जातली. हांगासर सिस्टर दितली, फाटल्यान हांव दितलो. 2 वळीन येयात आनी बाजू दोनी बाजूनी वसात. हे भाशेन कुमिन्यां तुमी रोखडोच थंयच घेवचो. तुमच्या सिटाशी वचो नाकात. सायडीक राव आनी थंयच घे. कित्याक ते भाशेन दिलो म्हणटच थंयच घेवंक जाय. तुमी मागीर कितें कोत्तात मागीर हांव नकळो मागीर घेवन वेतात ती. ते पासत कुमिन्यांक घेवन थंयच घेवपाचो आनी वचपाचें. सोनिया जेजू ये आमच्या काळजात रावूंक ये. सोनिया जेजू ये आमच्या काळजात रावूंक ये. बाबा कडसून देवून आयलो आमची सारको मोरी जालो. सासनाक तुजे येवजण जाले आमचे मोले बिराड करचे. बाप्पा कडसून देवून आयलो आमची सारको मोरी जालो. सासनाक तुजे येवजण जाले आमचे मोले बिराड करचे. सोमिया जेजू ये आमच्या काळजात रावूंक ये. सोमिया जेजू ये आमच्या काळजात रावूंक ये. मनशा सोयबान काळतो जालो चांगरा रूपान दिश्टी पडलो. आमची पातकां काडून उडयता शांती तुजी आमकां वाडटा. मनशा सोयबान काळतो जालो चांगरा रूपान दिश्टी पडलो. आमची पातकां काडून उडयता शांती तुजी आमकां वाडटा. सोनिया जेजू ये आमच्या काळजात रावूंक ये. सोनिया जेजू ये आमच्या काळजात रावूंक ये.
प्रार्थुया. सोर्गींच्या बापा, बायगेंत आंतोनीन विस्वाशीपणी पवित्र सभेची सेवा केली आनी सासणाचो मुकूट ताणें जिखून घेतलो. आमी आतां शेवलोल्या जेजूच्या कुडी रोगताच्या बोडान ताच्या पावलांनी चलून तुजी आनी आमच्या भावां भयणींची मोगान चाकरी करूंक आनी शेवटी ताच्या सांगाता सासणाचें सूख भोगूंक आमकां फावो कर. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. सर्वेश्वर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सोर पदवीदार देव, बाप आनी पुत्र आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात, जेजूचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. Randa